हरे कृष्ण. मग आवाज ऐकूच येतोय सर्व? वय वय बरोबर ऐकत आहेस प्रभू क्लिअर आहे. ओके. हरे कृष्ण. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. श्री गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः. हरे कृष्ण. हांव हे कोंकणी जे गीता सुबोधनी बेस्ड 16 चॅप्टराचे जे समरी आसा त्या सेशनाक सर्व उपस्थित भक्ताल स्वागत करता. आणि म्हाका हे सेव करच्याक एक अपॉर्च्युनिटी मेळ बद्दल धन्यवाद. एक सांचे डिस्क्लेमर दिवचे आसा की मेल कोंकणी तितलं बर ना. मे बी आय विल यूज सम इंग्लिश वर्ड्स. आणि आय एम अ स्टुडंट, सो एक्सपर्ट ना हांव. वॉट एवर हांव जे कसले हांव महाराजा लागी वरिष्ठ वैष्णवा लागी आयकल आसा त्याची तुमगेल मुखार प्रस्तुत करचे आसा. आईचे जे कसं प्रेझेंटेशन आसा ते ताजे बेस जे आसा सोर्स म्हळ्यार गीता सुबोधनी पुस्तक कडेरी राधा गोपीनाथ मंदिरांतू एक ब्रह्मचारी आसाची तांणी भगवद्गीताची नोट्स बरयला आसाची. ते नोट्स आणि तशीची राधेश्याम प्रभू तांगेले गीता रहस्यम म्हणजे 16 चॅप्टर समरी आसा. हे हांतुल्यान सर्व पॉइंट्स घेवन हांव एक प्रेझेंटेशन सांचे केलेले आसा. आय विल जस्ट शेअर इट. प्रेझेंटेशन दिसतोय तुमका? वय प्रभू दिसतंय. ओके. जाय. सो आम्ही आज ही 16 चॅप्टर समरी ऐकत असाची. सो आय जस्ट वॉन्ट टू नॅरेट आमगेल 15th चॅप्टर अंतू आम्ही पळयले की कशी कृष्णान एक भौतिक जग जे आसा ताजे एक बनियन ट्री म्हळ्यार वडा झाड जे आसा ताजे उदाहरण दिवन आमका सांगिले की भौतिक जगत कशी आसा आणि आध्यात्मिक जगत कशी आसा आणि ताजे नरिशमेंट म्हळ्यार पोषण जे आसा ते कशी मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर म्हळ्यार गुण जे आसाची 3 गुण सत्व रजो तमो गुणांतुल्यान जात आसा. आणि हाजे जे ब्रांचेस म्हळ्यार झाडाचे फांदी म्हणटाचे आमी. सो ताजे जे अप्पर ब्रांचेस म्हळ्यार आध्यात्मिक जगतांतूल जे आसा दॅट इज दैवी आसा, ऑस्पिशियस म्हळ्यार डिवाइन अँड ऑस्पिशियस म्हळ्यार दैवी आसा. आणि जे लोअर ब्रांचेस म्हणजे तगूचे जे ब्रांचेस आसाची तांणी डिमोनियक म्हळ्यार आसुरी प्रवृत्तीचे जे आसा. आणि हे चॅप्टरांतू 15 चॅप्टरांतू ते जे झाड आसा ट्री आसा ताजे फ्रुट्स म्हळ्यार फळ ताजे बद्दल कसले चर्चा जाले नाशिल्ले. सो ते आत्ता आमका ह्या 16 चॅप्टरांतू कृष्ण जे आसा सांगत आसा देर आर 2 टाइप्स ऑफ फ्रुट्स. एक म्हळ्यार बरे फळ आसा जे दैवी गुणाची म्हळ्यार आसाची
आणि हे दैवी गुण ताजेन आमकां आमगेल आध्यात्मिक भक्ती मार्गांतू प्रगती जाता आणि अंततोगत्वा आम्ही भगवत धामांतू आमकां मुक्ती मेळटा भगवत धामाक आम्ही वताची आणि जे वाईट फळ आसा बॅड फ्रुट्स ते जे आसा ते आसुरी गुण आसाची तर ताजेन कसं जात की म्हळ्यार आमकां आमी जे कसे कर्म केलेले आसा ताजेन बंधन जाता आणि हे कर्मबंधनांतुल्यान आमकां आमगेल जे भक्ती मार्गांतू प्रगती जावची ते अधोगती जाता प्रगती जायना अधोगती जाता आणि जे विंगविंगड हांगा आमकां सांगिल आसाची 14 प्लॅनेटरी सिस्टमांतू तग्गूचे जे 7 प्लॅनेटरी सिस्टम्स आसाची अतल वितल सुतल महातल रसातल तलातल आणि पाताळ तर पाताळ म्हळ्यार हेल अंतिम हे म्हळ्यार आमगेल डेस्टिनेशन जे जीव आसा जीवात्मा तो थंय पावता म्हणून सांगिल आसा तर आता फर्स्ट जे 3 श्लोक आसाची ह्या चॅप्टरांतू तांतू दैवी संपदा म्हळ्यार दिव्य गुण जे आसा देवी देवता तांगेले जे गुण आसाची तांणी सांगिल आसा हांतू 26 गुण आम्ही तुमगेल प्रेझेंटेशन जे कसं पयल जालेलं आसा तांतू सर्वांक गोत आसा पण जे इम्पॉर्टंट आसा ते म्हळ्यार हे 26 गुण जे आसाची तांणी आमकां सांगल्या की हे कशी डेव्हलप जाताची म्हळ्यार ते असोसिएशन जे संघ जाता खंयचे मोड आम्ही गुणाक संघ करताची सत्व रजो तमो तशी आमकां ते गुण आमकां आमगेलांतू तयार जाताची आणि हे जे डिवाइन क्वालिटीज आसाची आम्ही पयल डिस्कस जशी केले ते तांणी ऑस्पिशियस शुभ आसाची आणि ताजेन आमगेले भौतिक आमगेल भक्ती मार्गांतू प्रगती जाता आणि हांतू अशी बरयल आसा की हे गुण जे आसा ताजे मूल जे आसा ते एक माता जी आसा म्हळ्यार अर्भक म्हणजे चरड आसा तागेल आवय जी आसा तिगेल गर्भांतुल्यान ताचे सुरवात जाता स्टार्ट जाता ते आणि आम्ही आमगेल वेदिक संस्कार जे आसाची विंगविंगड तांतूची एक संस्कार आसा गर्भदान संस्कार म्हणून हे केले तेन्ना जन्म जावची पयल दवर न्हू तांगेल त्या चरडाल माता पिता तांणी जे कसं तपस्या करताची जे कसं भक्ती करताची ते पुरा ताजे फळ ते सान चरडाक मेळता अशी म्हणतात आणि ते क्वालिटीज जे आसा सत्व गुणांतूल तांगेल जे क्वालिटीज गुण आसाची ते त्या चरडांतवर येताच म्हणून आमकां सांगिल आसा तशीच हे जे 26 क्वालिटीज आमकां म्हळ्यार की वर्ण आणि आश्रम त्या प्रमाणे हाचे डिस्ट्रीब्युशन म्हळ्यार वितरण जालेलं आसा उदाहरणार्थ संन्यास आश्रम जे आसा तांतू निर्भयता म्हळ्यार फियरलेसनेस जे आसा कडेरी जे स्व अस्तित्व शुद्धीकरण म्हळ्यार आमगेले प्युरिफिकेशन ऑफ सेल्फ वन्स एक्झिस्टन्स तशीची ज्ञान जे कल्टिवेशन ऑफ नॉलेज म्हळ्यार ज्ञान जे आसा ताजे संकलन करचे वांटप करचे हे जे आसा हे एक संन्यास आश्रमाचे रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा आणि ताचे खातीर तांणी कार्य करता तशीची ब्रह्मचारी आश्रम जे आसा तांकां वेदाभ्यास करचे आणि तशीची ज्ञान जे आसा ताजे वितरण करचे हे तांगेल
रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा. गृहस्थ जे आसा तांकां दान करचे, चॅरिटी, आत्मसंयम म्हळ्यार सेल्फ कंट्रोल, आणि सॅक्रिफायस म्हळ्यार यज्ञ जाता तांतू कसले आहुती दिवचे, बळी दिवचे असले, म्हळ्यार हे जे आसा आमकां सांगिल्लें आसा. तशीच वानप्रस्थ आश्रम जे आसा आमी बेगी म्हळ्यार 50 वर्ष जाल्या नंतर रिटायर जावका आमगेले भौतिक जे कसले रिस्पॉन्सिबिलिटीज तांतू, आणि तप करका बॉडी माइंड, तशीच आमगेले हार्ट जे कसं आसा ताजे खातीर तपस्या करका जिवा अशी सांगिल्लें आसा. तशीच जे वर्ण आसा क्षत्रिय, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तांतू क्षत्रिय जे आसा तांकां सांगिल्लें आसा तेजस, क्षमा आणि धैर्य. मुख्य तांगेल कार्य म्हळ्यार जे कोण प्रजा आसा तांकां प्रोटेक्शन दिवचे, तांकां सुरक्षा दिवची, हे तांगेल कार्य आसा. आणि तशीच वैश्य जे आसाची तांगेले गुण दिल्या शौचम म्हळ्यार आमगेले शरीर, मन, तशीच हृदय, आणि डिलिंग्स म्हळ्यार तांगेल जे कसले व्यवहार तांणी करताची तांतू क्लिनलीनेस उरका. शरीराचे म्हळ्यार दिवसांतू 3 त्रिसंध्या न्हावचे करचे. तशीच मन जे आसा शुद्ध करचे खातीर आमी देवाले हरिनाम जप करचे, शास्त्र ताजे पठण करचे, कडेरी श्रवणम करचे अशी. आणि डिलिंग म्हळ्यार आमगेल जे कसे व्यवहार आसा ते क्लीन उरका, स्ट्रेट उरका, तांतू कसलेची वाईट आमी हेतू उरचा ना, म्हळ्यार काइंड ऑफ कसं म्हणचे म्हळ्यार शुड नॉट हॅव एनी फ्रॉड्युलंट इंटेन्शन्स. तशीच क्षुद्र जे आसा तांकां सांगिल्लें आसा की मान आणि अपेक्षा आहा तांत मान म्हळ्यार हांगा सांगिल्लें आसा फ्रीडम फ्रॉम द पॅशन फॉर ऑनर. मान जे आसा ताजे अपेक्षा करचे ना, तांतुल्यान मुक्ती उरका अशी म्हणून सांगिल्लें आसा. आणि मस्त सर्वांत महत्वाचे म्हळ्यार हांगा सांगिल्लें आसा की म्हळ्यार हे जे कसले गुण आसाची गर्भांतू आमकां ताजे स्टार्ट जाता, पण मुखार जशी जशी आमगेल जीवन हे जाता तांतू दिस कॅन बी डेव्हलप्ड, म्हळ्यार तांतू आमी ताका आणि तांतू बरे करचा जाता. प्रॅक्टिस म्हळ्यार कसं की म्हळ्यार we need to practice this more the qualities. आमी तसले लोक जे कोण आसाची भक्त आसाची जे लोकांक तांगेलान तू बरे गुण आसाची तांगेल संग करका आणि शास्त्राचे संग करका. तशेची आमी म्हणटाची टाइम प्लेस सर्कमस्टन्सेस पळोवन तांतू आमगेले जे गुण आसाची सत्वगुणांतुले ते डेव्हलप करका म्हणून आमकां सांगिल्लें आसा. आणि तांतू आमी एक उदाहरण पळोवचे गेल्यार आता प्रल्हाद महाराज आमी एक उदाहरण घेवं येता की तांकां कयादू जी आसा ती नारद मुनील आश्रमांतू राबिली, आणि नारद मुनीन जे कसले तांकां भागवतम कथा जे कसं सांगिल्लें आशिल्लें तांतुल्यान तांगेल गर्भाचेरी कयादूल गर्भाचेरी बरे संस्कार जाले. आणि प्रल्हादावारी आमकां एक आमी महाजन म्हणटाची तांगेल जन्म जालो. तशीच वाल्मिकी आमकां गोत आसा की पयल तांगेले ही वॉज डेकॉयड रत्नाकर म्हणून तांकां अशीच भक्ताले जे ऋषी मुनी तांगेले नारद मुनीलेची एक कृपा जाली आणि रत्नाकर
त्यांनी ऋषी वाल्मिकी झाले. विश्वामित्र जे आसा त्यांनी पहिले क्षत्रिय आशिल्ले. तांका ही जस्ट वॉन्टेड टू बिकम ब्रह्मर्षी. तांका जावचे एक हे आशिल्ले. सो तांणी वर एक मस्त तपस्या केली. तांतू मस्तपण तांका अपयश आयले. पण तांणी धैर्य राखून जे कसं तपस्या केली तांतू आम्ही पळयताची की मुखार त्यांनी एक ब्रह्मर्षी पद प्राप्त केले. तशीच ही मृगारी आम्ही गोत आसा की तो एक हंटर म्हळ्यार शिकारी आशिल्लो. प्राण्यांक अर्ध जीव म्हळ्यार पूर्ण तांकां मारची नाशिल्ले ताणे. हाफ किलिंग म्हणटाचे न्ही, म्हळ्यार तांकां मस्त त्रास जावका आनी ते त्रास तांकां ते पशु पक्षी तांकां जालील पळोवन ताका एक सॅडिस्टिक प्लेजर म्हळ्यार आनंद जे आसा ताका एक मेळत आशिल्ले. अशी तागेल म्हळ्यार ही परंपरा आशिल्ले घरांतू. पण तांक एक नारद मुनील कृपा जाले आणि एक वेळ अशी आयली की ताण जे तपस्या केल्या नंतर तांकां नारद मुनी मस्त काळान मेळचे आयले तेन्ना तांणी जेन्ना तांकां दंडवत घालचे आशिल्ले, एक नमस्कार घालचे वेळार एक पळयत आशिल्ले की दंडवत घालील तेन्ना तांगेल जे भुमीचेर मुई जे कसं फिरत आसाची तांकां वर एक कसले त्रास जावचे ना ताचे खातीर मस्त काळजी आम्ही पळयताची पिक्चरांतू हांगा. सो अशी हे दैवी संपदा जे 26 क्वालिटीज आमगेल एक भक्ती करतल भक्तांक वी नीड टू एंडेवर सिन्सियरली अँड सिरियसली कंटिन्युअसली की आमगेल हांतू बरे गुण हे डेव्हलप जावका. तर हाजी हे जे कृष्णात हे पुरा गुण जे एक्सप्लेन करत आसा म्हणजे त्यांनी वर्णन करत आसाची दैवी गुण आणि आसुरी गुण ते अर्जुनाले जे डाउट्स आसाची तागेल मनांतू जे शंका आशिल्ले की हांव आतां युद्ध करत आसा ते युद्धांतू म्हगेल हातांतुल्यान कसले पाप जाता की ना ताजे बद्दल क्लॅरिफिकेशन जे आसा ते कृष्ण दितना 16 चॅप्टरांतू हे दैवी गुणांचे वर्णन केल्या. ताजे नंतर आम्ही पळयताची की श्लोका 4 to 6 जे आसा तांतू डेमोनियक क्वालिटीज म्हळ्यार आसुरी जे गुण आसाची मुख्यतः तांतू रजो आणि तमो गुणाचे प्रभाव उरता. तर हांगा 6 क्वालिटीज गुण हांगा सांगिल्ले आसा. प्राइड म्हळ्यार अभिमान, अरोगन्स म्हळ्यार अहंकार, कन्सीट म्हळ्यार बरेक एक प्रकारचे अहंकार आसा. राग, एंगर इज राग, हार्शनेस म्हळ्यार कठोर स्वभाव उरचे, इग्नोरन्स म्हळ्यार अज्ञान. तर हे प्रमुख गुण आसाची ताजी प्रभाव जे जीवात्माचेर उरता तांका आम्ही म्हणचे जाता की हे आसुरी प्रवृत्तीचे लोक आसाची म्हूण म्हणचे जाता. हांगवर एक आमकां सांगिल्लें आसा की म्हळ्यार बॅड असोसिएशन जर का उरले आणि मोड ऑफ पॅशन आनी इग्नोरन्स ताजे प्रभाव उरल्यार हे क्वालिटीज आमगेल हांतू येता. वाईट संग केल्यार आमगेल हांतू वाईट क्वालिटीज येताची. फॉर एग्जाम्पल एक उदाहरण प्रॅक्टिकल दिवचे म्हळ्यार आम्ही जेन्ना दर वर्ष कार्तिक यात्रांतू दिस इज माय पर्सनल एक्सपिरियन्स. कार्तिक यात्रांतू आम्ही गेल तेन्ना त्या यात्रांतू एक फॅसिलिटी आसा म्हळ्यार पिवचे उदक आमकां एवरी डे तांणी कुपन दिले उरता. यू कॅन टेक 1 लिटर 2 लिटर 3 लिटर्स तुमकां जितले जावका तितले उदक भरून मेळटा कुपन दिवचे आणि तात कसले पैसे खर्च जायना.
अँड एव्हरी इयर आमगेले एक उदाहरण असके अनुभव अस की ते एंड ऑफ यात्रा तुमगेले कुपन्स बॅलन्स उरताचे. सो आम्ही केन्नाची हे उदक भोर न्हू हांव घेवन वचचें आशिल्लें. अँड आय ऑब्झर्वड की मस्त लोक इतलं वजन कित्या उखलून व्हरचें म्हणून दे नेवर यूज टू टेक देअर बॉटल्स फिल्ड. कुपन तांगेले आसा, बॉटल्स आसाची, पण भोरून ते घेवन कित्या वचचे. सो दे ऑलवेज रिक्वेस्ट अदर्स, म्हणजे दुसऱ्यांक रिक्वेस्ट करून तांगेले उदक घेवन पिवचे तांणी. हे जेन्ना आम्ही अनुभव केले हांवें तेन्ना मनांत एक विचार आयले की हांणी अशी कित्या करताची, वाय दे आर डुईंग लायक दीस, वाय तांणी कित्याक घेवन येनाची अशी आमगे मनांत ते विचार चालू उरता. आनी ताजे परिणाम म्हळ्यार एक पंत अशी आय केम टू द कन्क्लुजन की हांव रे कित्या व्हरचे बॉटल, लेट मी नॉट टेक द बॉटल. हांव वरेक तशी तांगेल्या वरेची उदक दुसऱ्या लागी घेवच्याक. सो कडेरी ताजे मीन्स विचार केल्या नंतर लक्ष आयलें की म्हळ्यार दिस इज अ रॉंग. ऍक्च्युली आमगे विचार जे आसा ते चुकीचे आसा. आम्ही पण कसं झालंय की म्हळ्यार तसं लोकांना संघ मेळ्ळे नंतर आमगे विचार तशी आमगे हातू येताची आणि त्या क्वालिटीज आमगे हात येताची. सो डेमोनियक क्वालिटीज हांतूवर एक बरयला आसा की सांगिल्लें आसा आमकां की दे आर इनऑस्पिशियस, अशुभ उरताची. आणि ताजे परिणाम कसं जात की म्हळ्यार आमगेल कार्य अशी जात की त्या कार्याचे बंधन आम्ही जशी पळयले त्या बंधन जे जाता आणि त्या कर्मफल जे आसा तांतू आमकां सांगिल्लें की हे जीवन आमगेल अंत जाल्या नंतर नवीन जे आमकां जन्म मेळटा ते हांतू आम्ही इधर ह्युमन बिईंग्स म्हळ्यार एक मनुष्य जन्म मेळटा, आमगेल प्रगती जायना, वयली लोकांतू दिव्य शरीर प्राप्त जायना, मनुष्य शरीर प्राप्त जावन आम्ही परत जन्म घेताची. ना जाल्यार ताजे किना मीन्स अधोगती जाता, म्हळ्यार वी गेट इन टू लोअर फॉर्म्स ऑफ लाईफ. म्हळ्यार पशु पक्षी जलचर कीटक कृमी असल पुरा आमकां जन्म मेळटा. सो पुनर्जन्म जे आसा हे जाता आणि ताचे खातीर डेमोनियक क्वालिटीज आमगेल हांतू उरच्या ना. बिकॉज ताजे परिणाम म्हळ्यार जन्म मृत्यू जरा व्याधी हे चक्र आमगेले चालू उरता. तर हांगा आमी पळोवचे आता की ताजे उदाहरण घेवचे म्हळ्यार अगासूर जे आसा तो पहिले जन्मांतू अघ म्हणून एक शंखचूडाल असुराल चल उरता, मस्त म्हळ्यार दिश्याक चंद उरता, सुंदर, इज व्हेरी ब्युटिफुल. ताका ताजे एक अभिमान उरता तागेले सौंदर्याचे. आणि ताका ही सीज अष्टवक्र मुनी, म्हळ्यार एक जे ऋषी मुनी आसा तांगेल शरीर थोडशे कृपण उरता. विंगविगड 8 कडेन तांगेल शरीरांतू देर आर बेंड्स, म्हळ्यार स्ट्रेट तांगेल शरीर उरना, आमगेल कशी एक स्ट्रेट लाईन तशी उरना, विंगविगड कडेन बेंड्स उरताचे तांगेल ते चमकूचे, म्हळ्यार एक सो ते पळोवन ताका एक मीन्स ही फील्स व्हॉट काइंड ऑफ कसं हे शरीर आसा अशी म्हणून तांकां थोडशे हे करता तो हास्य करचे, म्हळ्यार अशी करता. तेन्ना अष्टवक्र मुनी जी आसाची तांणी ताका शाप दिताची की मेगेल शरीर कशी इज हे आसा बेंड जाल्ली आसा तशीची तुका नेक्स्ट लाईफ मेळो, म्हळ्यार लाईफ ऑफ ए पायथन, स्नेक. सर्प जे आसा तो केन्ना सरळ म्हळ्यार तागेल शरीर इज ऑलवेज बेंट. सो तशी ताका नेक्स्ट लाईफ आगासूर जाता. नलकुवेर आमी आयकल उरतले की पहिले जन्मांतू तांणी
कुबेराल पुत्र उरताची पण नारद मुनी तांगेल कडेन अपराध जे जालेले उरता तांगेले एक जलक्रीडा करत असताना म्हळ्यार मस्त त्यांनी जे सोमरस पान केलेलं उरता ताजेन तांगेले मीन्स दे आर नॉट इन देअर कॉन्शियसनेस जे स्वर्गांतुले अप्सरा आणि तांगेल बर्शी तांणी जलक्रीडा करताना नारद मुनी पळयताची तरी पण तांणी तांगेल शरीर जे आसा तांणी झांकून घेनाची and they are least bothered. तर ते पळोवन नारद मुनी तांकां शाप दिता की तुम्ही मुखावेल जन्मान तू एक वृक्ष जावन कृष्णाले कोर्ट यार्डान तू जन्म जातलो 100s of years तुम्ही थंय उरतले तुमकां सो आमी पळयताची की एक अपराध जाल भितर तांकां कशी दुसरे जन्म जे आसा इट हॅपन्स इन अ लोअर स्पीशी द्विविधा म्हणून एक जे आमी पळयताची की कृष्ण जन्मान तू ताका बलरामजीन मारिले इन द्वापर युगांतू तांणी राम अवतारांतू अशीची एक वानर उरताची आणि इज व्हेरी डिवोटी म्हळ्यार अशी बरे एक भक्त जे आसा रामाल तांकां मस्त भक्ती उरता पण लक्ष्मणा कडेन ताका तितलें हे उरना म्हळ्यार इज नॉट सो मच फेवरेबल सो ताचे खातीर कसं जाता की म्हळ्यार ही डेव्हलप्स दोज थॉट्स तांगेले जे कसं मनांत विचार आसा नेक्स्ट लायफान तू he becomes again another monkey life म्हळ्यार म्हणटाच न्ही द्विविधा म्हणून तागेले जन्म जाता आणि बलरामाल हातान तू तागेले वध जालेले आमी पळयताचे तशीची कंस जो आसा तो एक पहिले जन्मान तू काल नेमी म्हूण आशिल्लो सो ही वॉज किल्ड बाय कृष्णा आणि परत तागेले जन्म जाता कंस म्हणून तर आता हांगा आमी पळयताची की आसुरीक प्रवृत्ती जे कोणे आसाची जिवात्मा आमकां सांगिल्लें आसा की तांकां दे डोंट नो वॉट टू डू ऑर नॉट टू डू कसं करचें कसं करचें ना हाजे तांकां ज्ञान मे बी दे हॅव द नॉलेज जशी आमी पळयताची की हिरण्याक्षाक मारिल नंतर हिरण्यकश्यपून तागेल बायल हिरण्याक्षाल बायल तागेल रिलेटिव्स तांकां सर्व तत्वज्ञान जे आसा सांगिल्ले की कशी आमी वी आर नॉट द बॉडी वी आर द सोल आमी शरीर ना आत्मा आसाची हे पुरा तत्वज्ञान सांगले पण ताका जे राग आयिल्लो की हांव विष्णूक मारचे आनी कडेर प्रल्हाद तागेल पुत्र म्हणून जन्म घेतल्या नंतर शास्त्राचे पूर्ण ज्ञान आसा पण ही डजंट बिलीव और ही डजंट हॅव फेथ तांतू श्रद्धा तागेल ना आणि ही वॉन्ट्स टू किल प्रल्हाद महाराज कोणाले हत्या करचे म्हळ्यार ताचे पाप लागता तांतूची एक परम भक्त जो आसा तागेल हत्या करचे सो दे डोंट नो वॉट दे आर डुईंग ताजे कर्म बंधन आमकां मेळटले हे तांकां दे आर जस्ट नॉट बॉदर्ड तशीची ऍक्टिंग विम्सिकली अकॉर्डिंग टू ओन डिझायर्स आमी रावणाले एक्झाम्पल दिवचे आता की म्हळ्यार ताणे स्वर्गा वच्चाक एक लॅडर तयार करची म्हणून ताणे प्रयत्न केले दिस इज ऍक्च्युअली अगेन्स्ट म्हळ्यार आमी आमगेल जे शास्त्रांतू जे बरयलें आसा ताजे विरुद्ध आसा की कसले कर्म उरो कोणे स्वर्गा वच्चे मीन्स प्रत्येकल्याल कर्म फला प्रमाणे तागेल मुखावेल गती उरता रावण ते चेंज करचे पळयत आशिल्लो की कोणे कशी उरो बट ही शूड बी एबल टू गो टू हायर प्लॅनेट्स
तर त्यावर एक ताका यश मेळिल ना and doesn't recognize any authority. आम्ही दुर्योधना लोक एक्झाम्पल घेवचे आता ताका तागेल कुरु राज्य जे आशिल्ले तांतू आम्ही पळयताची द्रोणाचार्य भीष्म पितामह कडेरी विदुर बरे व्हड व्हड लोक आशिल्ले तांणी मस्त ताका ज्ञान दिले एडवाइस दिले की ताणे जे तागेल एक लोभ आशिल्ले कुरु राज्य पूर्ण ताजे हे करचे being a king of that Kuru dynasty पांडवांक दिवचे ना जे ईर्ष्या आशिल तांगेल प्रती ताके चुकीचे आसा करचे कार्य हे सांगिले तरी पण ही डिड नॉट बिलीव ही said no I will not give 5 गांव वरे दिवच्याक तयार नाशिल्ले सो डिमन्स ते तांगेल क्वालिटीज जे आसा ते मुखार आमकां इन डिटेल सांगिल आसा 5th श्लोकान तू अर्जुन जे आसा ताका एक मनान तू शंका येता की मग हे जे डेमोनिक क्वालिटीज सांगिल नंतर हांव जे कुरुक्षेत्रांत युद्ध जावचे आसा तेन्ना लोकांक जे कुरु सेना आसा तांकां मारल नंतर तागेल पाप जे आसा ते म्हगेल कार्य जे आसा ते इज इट फॉलिंग इनटू द कॅटेगरी ऑफ असुरी संपदा म्हळ्यार एक वाईट कृत्य आसा ताजे वाईट फळ म्हाका मेळटले सो कृष्णा क्लॅरिफायज की ना अशी काही ना यू आर डुईंग दी तू युद्ध जे करत आसा ते हांव सांगेल म्हगेल उपदेश जे आसा ताचे प्रमाणे करत आसा आणि बरे खातीर अधर्माचे नाश करचे खातीर तू युद्ध करत आसा तुगेल मनान तुजे विचार आसाची की हांव म्हगेले जे परिवाराचे व्हड गुरुजन आसा किंवा आमगेल रिलेटिव्स आसाची व्हड लोक आसा तांगेले म्हगेल हातांतल्यान मृत्यू जाल्यार म्हाका एक पाप मेळटले गुरु हत्या किंवा सो ताचे खातीर सो तुगेल मनांत हे बरे विचार हे दैवी संपदा जी आसा ताजे लक्षण आसा आणि तू काळजी करची जरूर ना अशी म्हूण सांगता सो ओबिडियन्स टू स्क्रिप्चर्स आम्ही पळयताची की हे मस्त महत्वाचे आसा की विच डिटरमिन्स अवर नेक्स्ट लाईफ हे सांगले नंतर वरेक अर्जुनाक थोडशे मनान तू डाऊट आशिल्ले सो ताचे खातीर कडेरी मुखार आमकां एलॅबरेटली कृष्ण जे आसा 7 to 20th श्लोकान तू आसुरी संपदा जे आसा ताजे वर्णन कृष्णान केलेलं आसा आणि तू आमकां आमी पळयत एक्झाम्पल्स आता पळोवचे गेल्यार रावण हिरण्यकश्यपू हेची प्रॉमिनंट एक्झाम्पल्स आसाची तशी पळोवचे गेल्यार आता आमी अशी सांगिल आसा की सत्ययुगान तू देव देवी देवता आणि दानव म्हळ्यार जे असुर लोक आसाची तांणी विंगविंगड प्लॅनेटाचेर उरत आशिल्ले स्वर्ग लोक आणि पाताल लोक एक्झाम्पल कडेरी द्वापर युगान तू ते एक दे मॅनिफेस्टेड तांगेल हे जाले एक प्लॅनेटाचेर आयले आता आम्ही पृथ्वीचेरेची श्रीलंका आणि अयोध्या 2 विंगविंगड प्लेसेस देव आणि दानव त्रेतायुगान तू ते एक फॅमिलींत आयले एक परिवार जे आसा कौरव आणि पांडव आणि आता आम्ही पळयताची की कलियुगान तू जो एक मनुष्य आसा जीवात्मा तागेले हंतू दोन्ही क्वालिटीज एक पंथा उरताची सो दिस इज थोडशे असं म्हणटाची डेंजरस सिच्युएशन आम्ही जर का हाजी बद्दल काळजी घेना जाल्यार वी मे एंड अप गेटिंग इनटू
the hellish planets. तर हांतू टेक्स्ट 7 म्हणजे श्लोका 7 to 20 मस्त डिटेलान तू आमकां सांगिल आसा, पण आमगेले की वेळ कमी आसा, सो आय एम नॉट डिस्कसिंग इन डिटेल्स. डिमोनिक फिलॉसॉफी, तांगेल तत्वज्ञान कसं आसा, तांगेल एटिट्यूड, तांगेल एंगेजमेंट, कार्य कशी आसा, हाजी बद्दल सर्टन इम्पॉर्टंट पॉइंट्स आमकां सांगिल आसा की म्हळ्यार तांगेल विचार कसो उरता की म्हळ्यार हे जग जे आसा दिस इज अनरियल आणि हांतू देर इज नो गॉड हू इज इन कंट्रोल. आम्ही जे कसं आसा म्हळ्यार देवाल आधिपत्य जे आसा तांणी एक्सेप्ट करनाचे. दे थिंक दे तांणी स्वतः जे आसा सम्राट म्हणटाचे न्ही हे सर्व आध्यात्मिक जगताचे, जशी आम्ही पळयताची हिरण्यकशिपूले. सो ही तागेले अशी विचार आशिल्ले की आय एम सुप्रीम. विष्णू आणि जे कसं म्हळ्यार देवी देवता they are no match for me. कडेरी वर्ल्ड इज प्रोड्युस्ड ऑफ लस्ट अँड सेक्स डिझायर. हे आम्ही पळोवचे आता की सेक्स डिझायर जे आसा, रावणाले ताका मस्तपंत ताणे अपराध केलेले. मस्त म्हळ्यार अशी स्त्री जे आसा तांगेले शील हरण करचे. आमकां आमी उदाहरण घेवचे म्हळ्यार नलकुवेर तागेल पत्नी रंभा तिगेले अशीची हे केलेले, आणि तशीची ब्रह्माली चल्ली एक पुंजिकास्थल म्हण अशी एक कथा आसा. तर ताका नलकुवेर आणि ब्रह्मा दोगा लोकांन शाप दिलेले की हाजी नंतर तुवें केन्नाची कसले एक स्त्री तिगेल इच्छे भायर वचून इफ यू ट्राय टू एन्जॉय हर देन यू विल गेट किल्ड. सो आम्ही पळोवचे आता लस्ट म्हळ्यार लस्ट कसो शब्द आसा ताका आमी म्हणयत ताजे परिणाम म्हळ्यार ही हॅड टू कंट्रोल हिमसेल्फ. सीताल जरी ताणे हरण केले तरी सुद्धा लायक ही हॅड टू वेट फॉर हर एक्सेप्टन्स. नो इंटेलिजन्स आम्ही डिस्कस केले. हिरण्यकशिपू कशी बुद्धी जे आसा आम्ही म्हणटाची की बुद्धीन मन जे आसा आमगेले ताका रेग्युलेट करचे. कसले डिसिजन घेवचे असल्यार बुद्धी हॅज टू सुपरसीड द माइंड. कसले विचार मनांत आशिल्ले बरे वाईट द इंटेलिजन्स बुद्धी कार्य करता. पण हांगा आम्ही पळयताची असुरांतू ते इट इज मिसिंग. ज्ञान उरल तरी तांतू तांकां विश्वास उरना. देर इज नो फेथ अँड दे एंड अप डुईंग रॉंग थिंग्स. सेन्स ग्रॅटिफिकेशन इज प्राइम नीड. असुर जे शब्द आसा ते ताजे उत्पत्ती आसू म्हळ्यार इमिजिएट इन्स्टंट आत्ताच्या आत्त. र म्हळ्यार रमती. तांतू जे तांकां तांगेले एक वृत्ती उरता की कसले एक विषय नाल्यार वस्तू ताजे सुख घेवचे असल्यार दे वॉन्ट इट ऑन अ इंस्टंटेनियस बेसिस. इमिजिएटली जावपाक. ताजे कडेन म्हणटात न्ही जस्ट डू इट विदाउट एनी मागचे मुखार पळोवचे पयले जे देन तांगेल कार्य जे आसा इट इज ऑलवेज एंगेज्ड इन अनबेनिफिशियल अँड डिस्ट्रक्टिव्ह वर्क. कसले एक बरे करचे हे तांगेल वृत्ती उरना. दे ऑलवेज एंड अप जे तांगेल शक्ती उरता आणि जे कसं वरदान प्राप्त करून तांकां जे बुन्स वरदान मेळिल आसा ताजी शक्तीन तांणी दे ट्राय टू कंट्रोल अँड एंड ऑफ द डे दे एंड अप डुईंग सम अनबेनिफिशियल ऑर डिस्ट्रक्टिव्ह वर्क. मस्त उदाहरण तांतू आसाचे. आणि कडेरी हे मुखार जे बरयलें आसा की आय एम दी कंट्रोलर अँड एन्जॉयर.
आय एम परफेक्ट, पॉवरफुल अँड हॅपी. परफेक्शनाचे उदाहरण दिवचे म्हळ्यार हिरण्यकश्यपून कशी ब्रह्मल्यागी विंगविंगड वरदान मागून घेतले. ही थॉट दॅट आय विल बिकम इमॉर्टल. पण तागेल ते LIC पॉलिसी म्हणटाच आम्ही की काम आईल ना, इट फेल्ड. हिरण्यकश्यपूक ताका वध करच्याक विष्णू आम्ही पळयताची नरसिंह रूप घेऊन येऊन त्यांनी हे केलं, वध केले. आय एम द लॉर्ड ऑफ एव्हरीथिंग दॅट आय सर्वे. म्हाका जे कसं दिसता दॅट इज ऑल, इट ऑल बिलोंग्स टू मी. तर हे अशी प्रवृत्ती जे कोणी दवरताची, हे असुरी लोक असाची, तांगेले अंतिम गती कसं उरता, दशा कसं जातकी म्हळ्यार दे आर ऑलवेज बिविल्डर्ड, एनवियस मीन्स ईर्ष्या करताची देवाले, विष्णूले. अँड दे आर ऑल्सो ब्लास्फेमस. मस्त तांकां वाईट कसले उलोवचे. परपेच्युअली दे आर कास्ट इनटू डेमोनियक वूम्स. तांगेल जे एक विचार असा की वर्ल्ड इज प्रोड्युस्ड ऑफ लस्ट अँड सेक्स डिझायर. म्हळ्यार देवाल कसले तांतू हस्तक्षेप ना, तांतू ते इट इज फ्री. तशी ना, हांतू मुखावेल जन्म तुमका कशी मेळचे आसा, कसं मेळचे आसा, दॅट इज डिसायडेड बाय द सुप्रीम लॉर्ड. आणि कृष्ण कसं करत की म्हळ्यार दे आर हांगेल जर कर्म वाईट असल्यार तांकां वाईट गती, वाईट जन्म जे आसा मेळता. रिपीटेड बर्थ जे आसा, जन्म मृत्यू जरा व्याधी, अँड दे कॅनॉट अप्रोच सुप्रीम लॉर्ड. कैलास म्हणून एक मनशाले उदाहरण तुम्ही ऐकूच्या पुरो. दॅट इज एक मस्त धनाढ्य व्यापारी उरता, पैसे उरता. नारद मुनी येऊन ताक सांगता, तू मेगेल बर्शी यो, आता तुगेल सर्व जीवनाचे जे कसं आसा ते मीन्स ऑल युअर गोल्स आर अचीव्ड, तू मेगेल बर्शी यो. ही सेज नो, म्हाका मेगेल चेडू सान आसाची, तांगेल व्हड जावचो, शिक्षण जावो, लेट देम ग्रो, लग्न जावो, कडेर मेगेल जबाबदारी संपतली. ते जाल नंतर येऊन पळयता तरी म्हणटा अरे आता तांकां चेडू जावची. आणि कडेरी आईल तेन्ना म्हणटा तांणी पुरा आमगेल जे कसं व्यापार केलेला आसा, धन आसा, ताजे रक्षण करचे तांकां कसले गुतना. दे आर नॉट दिस लिस्ट बॉदर्ड. तर ते रक्षण करच्याक हांव उरका शी पुरा एक एक रिझन देता उरता. एव्हरी 5 वर्स 10 वर्सान नारद मुनी येऊन विचारत उरता. भाग्य उरता पण ते ही डजंट डिसाइड. मुखार मुखार करत एक दिवस तागेल मृत्यू जाता. देन ही एंड्स अप बीइंग इनटू एक सुण्याल ताका नेक्स्ट लाईफ ही बिकम्स अ डॉग, आणि ताजे नंतर ही बिकम्स अ स्नेक. तेन्ना नारद मुनी तांगेल फॅमिली सांगून ताका मारचाला येताची, अँड देन ही इज आउट ऑफ दिस. सो तशीच ही दानव लोकाले गती जाता. दे कॅन नेवर अप्रोच सुप्रीम लॉर्ड, अँड ग्रॅज्युअली दे सिंक डाऊन टू मोस्ट अबॉमिनल एक्झिस्टन्स. पाताल लोकांतू तांकां वचची पडता. तर हांतुल्यान आता भायर कशी पडचे, कसं करका आमी, सो दॅट वी get rid of this demonic qualities and get into cultivation of दैवी संपदा or दैवी गुणांतू आम्ही कशी हे करचे. तर ताच खातीर हांगा 21 to 24 श्लोकान सांगले आमकां की 3 क्वालिटीज जे आसा असुराले, लस्ट, एंगर अँड ग्रीड. राग, ग्रीड म्हळ्यार लोभ. तर हे जे आसा हे क्वालिटीज कोणाले हांतू उरले री, ताजे प्रभाव उरले री, तांगेली गती दुर्गती जाता म्हणून सांगिल्लें आसा. आणि हे हांतुल्यान भायर पडचे असले री आमकां सांगिल्लें आसा की दॅट वी हॅव टू परफॉर्म ऍक्ट्स विच आर कंड्युसिव्ह टू सेल्फ रियलायझेशन. आत्मसाक्षात्कार
जाऊच खातीर कसले बरे कार्य जे आसा ते आमी करका ते आमी पळयत एक अनुकूल्येन संकल्प प्रतिकूल्यस्य वर्जन आमकां अशी सांगेल आसा तांतू एक सान कथा आसा गोकर्ण आणि धुंधुकारी म्हणून कशी गोकर्णान जे श्रीमद भागवतमाच पठण केले नंतर धुंधुकारी जे आसा तागेले एक भाव उरता ताका एक म्हळ्यार प्रेत योनीन तो हे करत भ्रमंत करत उरता भागवतम ऐकल नंतर तांतुल्यान ताका मुक्ती जाता आणि ही गेट्स हिज न्यू लाईफ नेक्स्ट लाईफ बरे म्हळ्यार हाचे सो एक कथा आसा तुम्ही कडेर आयकूं येता प्रॅक्टिस ओन धर्म एज प्रिस्क्राइब्ड बाय स्क्रिप्चर्स आमगेल स्वधर्म कसा आसा हे स्वधर्म आमकां चैतन्य चरितामृतांतू मध्य लिलांतू सांगिल आसा नाहम विप्रो न च नरपतीर नापि वैश्यो न शूद्रो नाहम वर्णी न च गृहपतिर्नो वनस्तो यतिर्वा किंतु प्रोद्यान निखिल परमानंद पूर्णामृताब्धेर गोपीर भर्तुर पद कमलयोर दास दासानुदास आमकां चैतन्य महाप्रभून सांगिल आसा की आमी कसं आसाची दास दासानुदास आमी देवाल सेव करका अशी आमकां सांगिल आसा सो अशी केल्या नंतर आमकां परमगती प्राप्त जाता म्हणून सांगिल आसा आणि हे जर का आमी ताजे विरुद्ध कार्य केल्यार आमकां सांगिल आसा की सच सोल्स जे जीव आसा तांकां they neither achieve perfection nor happiness nor liberation in this or next life मरे हे जन्म तर नाचीची मुकावेल जन्मांत वरेक जोपर्यंत आमगेल हे शुद्धीकरण जायना तितलो वरेक आमकां अधोगती जाता उरता अशी म्हणून सांगिल आसा आमकां सुख जे आसा आमी जे कसं कार्य करताची दॅट इज टू गेट द हॅपीनेस पण ते मेळना आमकां मुक्ती मेळना परफेक्शन ऑफ लाईफ जे आसा ते जायना सो आणि कसं सांगेल आस की म्हळ्यार हाऊ वी कॅन गेट आउट ऑफ दिस इज बाय फॉलोइंग स्क्रिप्चर्स ते शास्त्र जे आसा जे उपदेश केलेले आसा देवान जे कसं सांगेल आसा देवाल भक्त जे आसाची तांणी सांगिले ऋषी मुनी कडेरी शास्त्र जे कसं बरयलें आसा तांतू जे कसं उपदेश केलेलो आसा सांगेल आसा ते जर का आमी आयकल्यार आमकां आमगेल गती बरें जाता म्हणून सांगेल आसा सो शास्त्राचे अध्ययन आणि ताजे जे कसं निर्देश आसा पालन केल्यार आमकां ज्ञान मेळटा की आमगेल कर्तव्य कसं आसा आणि कसं ना what we should do, what we should not do. तशीची स्क्रिप्चरल रेग्युलेशन्स आमकां सांगिल आसा मस्त शास्त्रांतू उपदेश आसा पण तांतू महत्वाचे दोन उपदेश आमकां सांगिल आसा की म्हळ्यार ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा एंड नेवर फॉरगेट कृष्णा म्हळ्यार कृष्णाक आमी सतत जे आसा उडगास दवरका आणि ताजे तांगेल विसर पडचना हे दोन जे रूल्स आसाची त्याची पालन केल्यार बाकीचे जे दैवी संपदा आसा ते आमगेलांतू ऑटोमॅटिकली मॅनिफेस्ट जाता अँड हे केले नंतर कसं जाता की म्हळ्यार ग्रॅज्युअली आमी वी गेट एलिवेटेड वी गेट लिबरेटेड अँड वी गो बॅक होम बॅक टू गॉड आमी देवाल धामांतू परत वच्चा जाता आणि ताच खातीर आमकां कसं सांगलें की म्हळ्यार वी शूड चॅन्ट द होली नेम्स हरिनाम जे आसा ताजे उच्चारण करत उरका हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे श्रीमद भागवतम जे आसा चैतन्य चरितामृत आमकां जे कसं ग्रंथ दिलेलो आसा ताजे पठण करका ताजे श्रवण करका तशीची वी शुड ईट महाप्रसाद कृष्णाक ऑफर केलेले जे आसा असल बरे कार्य केले
तर आमगेल गती बरे जाता अँड वी गेट अ बेटर लाईफ मुखावेल. सो एक समरी पळोवचे गेल्यार हांगा आमी पळोव येता की डिवाइन क्वालिटीज कसो आसा की दॅट द जीवात्मा ओबेज गॉड्स लॉस, सेल्फलेस सर्विस म्हळ्यार निस्वार्थ सेव करता देवाले तागेले भक्ताले, आणि तागेले विचार कशी उरता की म्हळ्यार म्हगेले जे कसं आसा ते देवान दिलेले आसा. आय एम ग्रेटफुल, कृतज्ञ आसा हांव ताजे. ही ऑलवेज थिंक्स बिफोर ऍक्टिंग, कसले करचे पहिले विचार करून कार्य करता. ऑलवेज फॉलोज गुरु साधू अँड शास्त्र. आणि हे जे आसा म्हगेल जीवनाचो उद्देश कसो आसा की म्हळ्यार attain the means achieve the knowledge and service to God. ताजी विरुद्ध आम्ही पळोव येता डेमोनियक क्वालिटीज आसाची. आणि कन्क्लुजन कसं की म्हळ्यार जे कोण शास्त्राचे निर्देश पालन करताची तांका बरे गती प्राप्त जाता, आणि करना जाल्यार they go down into the lower forms of life. सो हे जे आसा हे अध्यायाचे कन्क्लुजन म्हळ्यार आसा अशी कृष्णान सांगिल्लें आसा. सो म्हगेल हे प्रेझेंटेशन हांव हांगा अंत करता. तुमकां कसले कोणाक कसले कमेंट्स असल्यार तुम्ही सांग येता. or if there are any questions, I'll try my best. हांव प्रयत्न करता तुमकां ताजे उत्तर दिवचे. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा प्रभुजी. मस्त धन्यवाद तुमका. That's a wonderful picturesque presentation दिल्ल्याका with very good combination of pastimes and philosophy. So कोणाका कसले प्रश्न आस म्हणजे जाल्यार प्रभुजीक विचारित अनम्यूट करने विचारित जाव कमेंट सेक्शन मध्ये चॅट बॉक्स. हरे कृष्ण. मुरलीधर चरण प्रभु, दंडवत प्रणाम. प्रभुजी तुम्ही एक पॉइंट सांगितलं असेल आता, हिरण्यकशिपू हॅड ज्ञान आणि त्यांनी हायलाइट करता आशिल्ल्याची स्टील ही वॉज अ डेमॉनिक नेचर. तांका देवाल वैरी विश्वास नाशिल्ले इवन दो ही गेव अ व्हेरी गुड फिलॉसॉफी. त्या कंची कॉन्टेस्ट सांगेल प्रभुजी तुम्ही. हांतू when we say एक मिनिट it was basically तांका नॉलेज उरता, पण तांनी मीन्स आम्ही नॉलेज जे आसा there are 3 categories. एक तर पहिले काळात in the earlier yugas asuras had all scriptural knowledge, पण तांका ताजेर विश्वास नाशिलो बिकॉज ऑफ they thought that we are the controller and enjoyers. तांगेल जे कसं वरदानान शक्ती प्राप्त झालेले लाईक हिरण्यकशिपू. सेकंड स्टेज इज they don't have faith. ज्ञान आसा पण फेथ ना, बिकॉज ऑफ विच दे एंड अप डुईंग रॉंग थिंग्स. आणि आत्ताच्या दिवसांत वी कॅन से दॅट वी हॅव people who neither have knowledge nor have faith. Okay, Prabhuji, thank you very much. We end up doing wrong things. The knowledge urlerichi, we can still, if you don't follow the knowledge, then you end up doing wrong things. Their context असेल. Thank you, Prabhuji. Thank you. Yes. अनेक कोणाक कसले प्रश्न असं विचारित